2 दिसा पयलीं IT मिनिस्टर खंवटे आनी आमचो आरोलकर आमदारान सायट इन्स्पेक्शन केलें सायटीचेर इलेक्ट्रॉनीक सिटीचेर. आनी सायट इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत तेणेन म्हटलें की आल्वाराज एक्टानुसार जे आल्वाराज जमनी आसात तांकां आमी कॉम्पेन्सेशन दिवंक शकना. पूण आमी IT मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की आल्वाराज एक्टान जर ते प्रोविजन ना जाल्यार प्रोविजन करूं येता. कित्याक तर आमच्या आमदारानूय जाहीर सभेक इलेक्शना पयलीं आश्वासन दिल्लें मांद्र्या जाहीर सभेक की आपूण तुवें इलेक्ट्रॉनीक सिटीन जे पिडीत शेतकरी आहेत तांकां न्याय दितलो, तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळून दितलो. तेच्या उपरांत तुवें सुद्दां तेणें आमकां एश्युरन्स दिल्लो की आपूण शेतकऱ्यांक कॉम्पेन्सेशन घेवन दितलो. तेन्ना आमी आमदाराकूय सांगूंक सोदता की आमदारान आपल्या उतराचेर ठाम रावपाचो, आपलें उतार पाळपाचें, उतराक फेल जावपाक जायना. तेन्ना आमी आल्वारा एक्टान जर येना जाल्यार प्रोविजन करात. आतां सद्या ही जागा आसा ही 6.5 लाख जागा आसा. 6.5 लाख जागा म्हणजे सादी कमी जागा न्हू. ही 6.5 लाख जागा ते अशीच घेवंक सोदतात. आतां तेंच्यांनी नवीन फॉर्म्स काडल्यात प्लॉट अलॉटमेंट. 500 स्क्वेअर मिटरचे प्लॉट तेंच्यांनी 1200 रुपया रेट दवरल्या पर स्क्वेअर मिटर आनी अबाव 3000 5000ची रेट तेंच्यांनी 600 दवरल्या. आमी तांकां विचारूंक सोदता की तुमी जी रेट लायल्या ती 1200 रुपया 500 स्क्वेअर मिटर ती कोणाची जमीन म्हणून? ती आल्वारा शेतकऱ्यांचीच जमीन न्हू. तुम्ही जर 1200 रुपया रेट घेतात पर स्क्वेअर मिटरचेर IT डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट जर घेता जाल्यार 1200तले त्या शेतकऱ्यांक काय तरी मेळपाक जाय न्हू कॉम्पेन्सेशन. कित्याक मेळूंक शकना? आमी म्हणटा शेतकऱ्यांची फक्त 6.5 लाख जागा वचूंक ना. 6.5 लाख जागा बरोबर पिड्यान पिडे तेंच्यांनी वर्सान वर्सांचे कॅज्यू प्लॅन्टेशन केल्ले. ज्या प्लॅन्टेशनाचेर ते उदरनिर्वाह करीत ते कॅज्यू प्लॅन्टेशनूय तेंचे गेले न्हू. बॅरल लँड वचोंक ना. तेन्ना IT मिनिस्टराक हेजे स्टेटमेंट केला न्हू तेचेर तेणें फेर विचार करपाचो, कायद्यान प्रोविजन करपाचें. कित्याक तर TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे जर TCP कायद्यान जर आपूण कायदे बदलूं शकता, प्रोविजन करूं शकता जाल्यार कित्याक करूं शकना IT मिनिस्टर? आनी आमच्या आमदारानूय ते करून घेवपाक जाय. आमच्या आमदाराक रिक्वेस्ट आसा की तुज्या उतराचेर तूं ठाम राव आनी लोकांक शेतकऱ्यांक न्याय मेळोवन दी. आमी म्हणटा की तूं जशें 6.5 लाख जागा जेन्ना तुमी घेतात आनी तुमी ती विकतात सरकार, इतके पयशे तुमी पर स्क्वेअर मिटर घेतात जाल्यार आमच्या लोकांक 100-200 रुपया कित्याक मेळूंक शकना? तुमी 1200 रुपया रेट घेतात, 1000 तुमकां दवरात, 200 आमच्या शेतकऱ्यांक दवरात. कशें करून पूण कॉम्पेन्सेशन मेळपाकूच जाय आनी कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. प्रसंगी परतूय आमकां आंदोलन करचें पडलें जाल्यार आमी करतले. माझे नाव निलेश कांदोलकर. हांव माजी सरपंच आणि विद्यमान पंच तुये पंचायत गांवांतलो. काल न्यूज पेपराचेर तशेंच इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर न्यूजाचेर येयल्लेले की हांगासर जे आमी आतां उबे आसात ही इलेक्ट्रॉनीक सिटी जी आसा प्रकल्प जो चालू आसा तो तितून आमचे IT मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे यांनी विजीट दिल्लेली आनी तेंच्या बरोबर आमचे स्थानीक आमदार श्री जी तारोलकरूय आसलेले. पूण तेंचो एक स्टेटमेंट जेन्ना आमी आयकलो तो एक स्टेटमेंट म्हणजे एक शॉकिंग स्टेटमेंट कसो म्हाका दिसलो. शॉकिंग ह्याच कारणाक म्हणटा की तेणी त्या स्टेटमेंटान अशें म्हटलें की आल्वारा जमनी ह्यो सरकारी जमनी आनी तेका लागून तेजे भरपाई मेळना आनी ते शेतकऱ्यां कडसून सरकार केन्नाय घेवंक शकता. तेजो अर्थ असो जाता. सो म्हाका शॉकिंग ह्याच लागून दिसता की जर आनीक कोणी ह्यो स्टेटमेंट दिल्लो जाल्यार एक कोणी अज्ञानी व्यक्तीन दिल्लो अशें समजूंक जाता जाका ह्या संदर्भात कितें म्हायतीच नासलेली. पूण जेन्ना श्री रोहन खंवटे असो बरो सुशिक्षीत मनीस जेन्ना असले स्टेटमेंट दिता तेन्ना शॉक बसता. कित्याक म्हणटा हांव हें की 2017 सालान रेव्हेन्यू मिनिस्टर स्वता रोहन खंवटेच आसलेलो आनी तेणीनूच खुबशे एमेंडमेंट केल्लेले ह्या आल्वारा जमनीक आनी ते जमनी कश्यो शेतकऱ्यांक मेळपाक लागून तेजेर तेणी एमेंडमेंट बीन केल्लेले. आनी आतां तो असो उलयता जेन्ना तो IT मिनिस्टर आतां परत जाला आनी तेन्ना असो उलयता तेन्ना हें शॉकिंग दिसता. एकदां तुमी जर फाटसून पळयशात न्हू जाल्यार हेका एडजॉयनींग आनी खूब आल्वारा प्रॉपर्टीज आसा. आतां ही पिढीन पिढी शेतकऱ्यांनी जपोवन दवरल्यात. थंय ते काजी लायतात, आपली पोटां भरतात आनी सरकार येवन कितें सांगता की हे जमनी हेच्यो सरकारी मालकीच्यो आनी आमी त्यो परत घेतल्यो तेन्ना कोणाक तेजी भरपाई मेळची ना. म्हणजे आतां ह्यो जमनी ज्यो शेतकऱ्यान राखून दवरल्यात त्यो ह्या लोकांक लागून दवरल्यात. तुमी कित्याक त्या शेतकऱ्यांच्या पोटाचेर खोड मारून तुमचें साम्राज्य वाडोवंक सोदतात? तुमी हे खरेंच हांगासर जर कसले बरे प्रकल्प हाडटात जाल्यार तेजी कितें तरी नुकसान भरपाई त्या शेतकऱ्यांक दिवंक जाय. म्हटल्यार आयज तुमी शेतकऱ्यांक बेश्टे खोड मारलेल्या भशेन सायटीक काडून उडयतात आनी तुमचो साम्राज्य वाडयतात. सो म्हाका दिसता खंय तरी तेंच्यांनी चिंतपाचें असले स्टेटमेंट दिवच्या पयलीं. आनी त्याच भायर हांव सरकारा कडची मागणी करता, खास करून आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडची मागणी करता की तेणी एक बरी कमिटी बसोवपाची ज्या कमिटीक खरोच जो पुर्तुगीज कायदो जो आमच्या गोंयांत चला आसलो आनी आतां जो कायदो जो कितें आसा जेची म्हायती आसलेली असली कमिटी बसोवपाची आनी तेंच्यांनी हो मुद्दो घेवपाचो आल्वाराचो.
एक भायरसून जर कोण IAS ऑफिसर येता जाका बाबड्याक कितेंच खबर ना आनी तो तांकां नाका जाल्लेले सजेशनां दिता, नाका जाल्लेली एडवायस दिता, हितून त्रास जाता आमच्या गोंयकारांक. आमचे हे गोंयकारपण काबार जातले हांगासर आनी हे आपल्या स्वार्था खातीर ह्यो जमनी ज्यो अफरामेत आसात त्यो काडून कोणाच्याय घशान घालतले.